Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाक वाखाणी, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक आराधना. तो देव म्हजो, तो देव तुजो, तो देव समेस आमच्या दर एकल्या भाव भयणांचो. आमेन. तो आमचे भितर जी येता आनी तेका घेवन आमी चलता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. या दिसा पासत आमी देवाक दिनवासूया. या सोबीत वेळा पासत आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताची वाखाणी करूया, कित्याक ताणें आमकां परतून एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिनवासूंक. 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 14 वर्स 2 आमकां सांगता. पहिली कोरिंथीयरांची चीट अध्याय 14 आनी दुसरी ओळ आमकां सांगता, जो मनीस भासो उलयता तो मनशां कडेन उलयना पूण देवा कडेन उलयता, कित्याक ताका कोणूच सजमोवन घेयनात मोगाच्यानो, पूण आत्म्याच्या भारान गुटाची खबर तो सांगता. ज्या वेळार हांव आनी तूं अन्य भाशेन उलयता त्या वेळार आत्म्यान आमी देवा सांगाता उलयता, देवा सांगाता कनेक्ट जाता. आनी ही भाशा खंयच्याच मनशाक सजमोंक येना, पूण आमचो देव ही भाशा सजमता. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवा सांगाता उलोवया. ओब्रहान तोरोबो जिमारखान दालाबाकी ओरोबोन दिलेबेखेन तरा याराबा जेकेरिया लाला ओब्रमामान तोरोबो सिमारखान दालाबाको ओरियाला लाला सेखे मोन ताराबा जिंत्र लांदे अबित्रमान तोरोबो सिमारखान दालाबाकी ओरोबो. ओ हालेलुया. देव आमचो मोग करता आनी आमी ताचो मोग करूया. खऱ्या काळजान आत्म्यान देवाक सांगूया, हे जेजू हांव तुजो मोग करता. हांव फाटीं सरची ना. कितले कश्ट प्रॉब्लेम्स आयल्यार पासून तुजो हांव
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्याच्या पाया लागी राहून सगळे बरे रमान ते थेतला गाते नेवेनेस त्याच्या पाया लागी. आमेन. बेस्ट प्लेस असं त्याच्या पाया लागी, त्याच्या पाया लागी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावात संपूर्ण काय देवाची उतरं आहे घ्या. आमेन. पहिल्याचे देवाची उतरं घ्या. 1 John chapter 1 verse 5. पहिले जोवाचे पत्र 1:5. आणि थंय देवाचे उतर ह्या भाशेन मेळटा. ताचो संदेश आमी ऐकला आनी तुमकां परगट करता होतो यो. देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताची सवे कसलोच काळोख ना. आमेन. सगळीं जाण म्हणा, देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताची सवे कसलोच काळोख ना. देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताची सवे कसलोच काळोख ना. प्रेज द लॉर्ड. सो हय आमकां देवाचें उतर शिकयता उजवाड आनी काळोखा विशीं. 2 भाग आसात, उजवाड आनी काळोख. आनी तुमकां जाणा जे कितें सत आसा ते उजवाडाक प्रगट जाता आनी जे कितें खोटेपण आसा ते काळोखान प्रगट जाता वा धापले वयता. आमेन. पळयात बाबा, देव हय कितें तरी आमकां सांगूंक सोदता आनी ही उतरां म्हटल्यार उजवाड आनी काळोखा विशीं. देवान काळोखाक कुशीन काडला. देवान काळोखाक वेगळो केला कित्याक आपूण उजवाड म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सदांच समजून घेयात उजवाड म्हटल्यार कितें. उजवाड म्हटल्यार बाकी कांय न्हू तर उजवाड म्हटल्यार सत. आनी सता सोवे देव आपली वळख तुका आनी म्हाका दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हय देवाचें उतर आमकां क्लियर सजमाता. ते म्हटल्यार हें देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताचे सोवे कसलो काळोख ना. प्रेज द लॉर्ड. कसलोच काळोख ना ताचे सोवे. सो आमी आमचे जिवीत देवा सांगाताक जर आमी म्हणटा आसा जाल्यार वा आमी आमचें चिंतता आमचें जिवीत आमी देवा भाशेन आसा जावंक जाय वा देवा भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय जाल्यार सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आमचे भितरलो काळोख पयस करूंक जावो हें गरजेचें. कित्याक जायते पावटी जे वेळार आमी देवा थंय वयता ते वेळार आमकां दिसता आमचे भितरलो काळोख गेला म्हणून. पूण तशें ना बाबा. जायते पावटी आमी देवा मुखार वयता त्या वेळार आमी उजवाडान वयता पूण आमचे भितर आनीकूय काळोख. प्रेज द लॉर्ड. आनी हय जुवांव एक कितें तरी सांगला वो कितें तरी सांगता. तो म्हणटा ताचो संदेश आमी आयकला आनी तुमकां परगट करता तो हो. देव म्हटल्यार उजवाड म्हटल्यार देव म्हटल्यार सत आनी ताचे सवय कसलेंच काळोख ना म्हटल्यार ताचे सवय केदीच खोटेपण ना. सो देव म्हटल्यार उजवाड जाल्यार ही देवाची उतरां आसान उजवाडीत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 6वी लायन पळयत कितें म्हणटा ती.
काळोखान आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसा म्हूण आमी सरकी जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरे, कित्याक सता प्रमाणे आमी जियेना. कितें म्हणटा, काळोखान आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसा म्हूण आमी सांगीव जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरे, कित्याक सता प्रमाणे आमी चलना. म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदता तेंच, काळोखान आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसा, म्हटल्यार देवा वांगडा आमी चलता, पूण काळोख आमच्या सांगाताक आसा अशें आमी जर घेवन चलता जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा तें एक फटकिरें जीत आसा आनी ताचे सवें सत ना. आयज थोडे जाण म्हणटात बायबलांतलीं सगळीं उतरां सारकीं न्हू, बायबलांतलीं सगळीं उतरां सत न्हू, म्हटल्यार तेंचें सवें आजुनूय तेंकां खबर ना कितें तर सत कितें तें, कित्याक तेंचें सवें काळोख आसता. देव कितके क्लियर करून सांगता तें. काळोखान आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसा म्हूण आमी सांगीत जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें, कित्याक सता प्रमाणे आमी जियेना. म्हटल्यार देवा सांगाताक ज्या वेळार जिवीत येता त्या वेळार, वा देवा सांगाताक आमी जिवीत जियेता त्या वेळार आमचे भितर सगळ्यान व्हडलें म्हटल्यार देवाचे गुण आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यान व्हडलें म्हटल्यार देवाचे गुण. जर आमचे भितर देवाचे गुण नान तर आमचे भितर खोटेपण वचता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 7वी लायन पळयात. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलना जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा, आनी जेजू ताच्या पुताचे रगत सगळ्या आमकां पातकाची शुद्ध आनी नितळ निर्मळ करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, हय पयलें तुमकां सांगलें, हय जेजू क्रिस्त देवाचे उतर आमकां उजवाडा विशयी आनी काळोखा विशयी उलयता. उजवाड म्हटल्यार कितें आनी काळोख म्हटल्यार कितें. आनी आयज जायतीं जाणां उजवाडान रावतात पूण काळोखाची कामां करतात. हालेलुया. तेंच्या पासत हें देवाचें उतरां. उजवाडान रावतात म्हटल्यार जेजू जेजू म्हणटात, पूण तांची कामां पयलीं जाल्यार काळोखाची. तेंची कामां पयलीं जाल्यार दुसऱ्यांका लुबाडूची. तेंची कामां पयलीं जाल्यार दुसऱ्यांका फटींग करूचें. तेंचे कामां पयलीं जाल्यार दुसऱ्यांक कडसून कितें फायदो मेळता जाल्यार पळोवची. आपस्वार्थेपण. पळयात, ह्या संवसारान जर नजर मारता जाल्यार हर एक मनीस बाबा एक स्वार्थी मनीस कसो जियेता, आपले पासो जियेत आसता. आपणाक जर कितें बरें मेळता थंय तो वचत आसता. हालेलुया. थंय तो वचत आसता. जाल्यार तो मागीर काळोख कित्याक आसो, पूण तेका आपणाक जर फायदो आसा तर तो काळोखाकूय एक्सपेक्ट करूंक रेडी आसा. हालेलुया. म्हटल्यार काळोखाकूय न्हू तो स्विकार करूंक रेडी आसता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. समजून घेयात बाबा, देवाचें उतर ह्या भाशेन सांगता, आमी उजवाडान आसाव जाल्यार आमी उजवाडाचेच भाशेन चलोंक जाय. आमी काळोखा भाशेन चलोवची न्हू. पवित्र पुस्तक पळय 6वी लायन तेच म्हणटा, काळोखान आमी चलत आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसा म्हूण सांगीत जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें, कित्याक सता प्रमाणे आमी चलना. हालेलुया. सता प्रमाणे आमी चलना. आयज जायते भाशेन सत दामून दवरलेल्या, सत लिपोवन दवरलेल्या, सत उक्तापी करनात. कित्याक सत जर उक्तापी केले तर तेंच्या लागीं कोण वचचो ना. ह्या भियाक लागून ते सत सांगूंक पळयनात. पूण जर आयज तुमी पवित्र आत्म्याचे जर जाणवाय तुमचे भितर येत जाल्यार सत तुमच्या मुखार उक्ट्या, आनी तें म्हटल्यार पवित्र पुस्तक. आमेन.
तू हेचेंय चिंतू नाकाय तेचेंय चिंतू नाकाय, हेचेंय पळोवं नाकाय तेचेंय पळोवं नाका, पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता तेचेर नजर मार. पवित्र पुस्तक कितें सत सांगता तेचेर नजर मार. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र पुस्तक कितें सत मानता तेचेर नजर मार. पळयात बाबा, आमकां देवान उजवाडाची भुरगीं जावंक आपयल्या काळोखाची. जर आमकां देवान उजवाडाची भुरगीं जावंक आपयल्यान जाल्यार आमची कामां पासून उजवाडाची कामां आसूंक जाय न्हू काळोखाची. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. न्हय काळोखाची. कित्याक काळोखाची कामां जरी दिश्टी ना पडली तरी पासून ती नाश करतली. उजवाडाची कामां ही दिश्टी पडटली आनी सगळ्या सामकार ती दाखयतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळय, आयचो धाकटुलो मेसेज पूण आमकां जायत्या भाशेन तसोच मौनी दिता. देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताचे सवय कसलोच काळोख ना. जर देव म्हटल्यार उजवाड, ताचे सवय कसलो काळोख ना जाल्यार हांव पासून उजवाडान चलोंक जाय. हांवें पासून उजवाडा बरोबर रावंक जाय. कित्याक देव म्हटल्यार उजवाड, तेचे भितर काळोख ना. देखून हांवें जर देवाक म्हजे भितर घेतला जाल्यार म्हजे भितर काळोख आसूंकूच जायना. कित्याक देव म्हटल्यार उजवाड. आमेन. सो थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां आमकां शुद्ध, निर्मळ आनी स्वतंत्र करता. तुज्या उतराक लागून आमी काळोखा पासून वा काळोखांतल्या चपक्यांतली आमी सुटोन तुज्या हातीन आयल्या. आमेन. सो थँक्यू जिजस, तुज्या ह्या देण्या पासून, तुज्या ह्या उतरा पासून. आमेन. गॉड ब्लेस.